Thank you, sir. Now may I request Honorable Deputy Chief Minister and Sports Minister Babu Asgaonkar to felicitate Shri Lenny De Gama for making the state proud with his achievement. Colleagues, my friend and my friends, the contribution of Lenny Gama to the sports of Panyavodi in coaching and Sri Lenny Gama and Sri Gurudev Bhatta. दिसपाक जाय आमचे गोंयकार ह्या लोकांनी इतले लोकांक मेडल आमचो VM प्रोड्युसर तो डायरेक्टर ताणें काडपाक जाय तें पण रिजल्ट आमकां जाय तो रिजल्ट हांव केन्नाय म्हणटा आमी बारीक समाजांतल्यान आयिल्ले लोक आमी शेतान फुटबॉल खेळपी आनी शेतांतलो फुटबॉल पळोवपी म्हणून ड्रोनो असल्या मनशाक हांव म्हाजें रिक्वेस्ट कितें आसा तूं तयार कर फुटबॉल आज दिसना आमकां फुटबॉल आमची स्टेट गेम खंय हांव फुटबॉल करता हेज्या खातीर आमकां लक्ष दिवपाक पडटलें हेज्या खातीर कितें सजेशन आसी लेनी दी गामाचो आज आमचें नांव ताणें कमयलें गोंयकाराचें नांव कमयलें देशान नांव वर्ल्डान नांव कमयलें पण तुजे वयल्यान दुसरे भुरगे आमचे वयर सरीत आला आनी इच्छा नाका हें सीट जाला त्या लेनी दी गामा खातीर जालें आमी सांगता हें गव्हर्मेंट उलोवपी पण तेज्या खातीर तुका मेहनत घेवपाक पडटली आमकां सगळ्यांक मेहनत घेवपाक पडटली आज तुमचे एसोसिएशन बरें काम करता रोहन आमचो होट्या पण त्या एसोसिएशना भितरल्यान भुरगो तयार जावपाक जाय वयर येवपाक जाय आमकां ह्या स्टेटी भितर आनी आमच्या नॅशनल लेवलाचेर आमकां तर भुरगो दिसता तेन्ना खरोखर आमी म्हणटले की स्पोर्ट्स मुखार वचपाक आज आमी खंय कमी आहात तूं म्हाका सांग आमच्या कडेन नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाल्ले खंयच्याच भुरग्यांक कमी ना एक टायम आसलेलो की इंटरनॅशनल लेवलाचे आमचे स्टेडियम नात कशे आमी प्रॅक्टीस करतले कशे फुडें वयतले आज कोण ते सांगू शकना 30 काय 36 नॅशनल गेमी करपा खातीर आमचे कडेन सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आहा रात दीस मेहनत जाय भुरग्यांचे हें जाय मनांतल्यान उमेद जाय जे कोशीश जे एसोसिएशनाचे अध्यक्ष आहात तेंच्यांनी खावून घेवपाक जाय आताच आमकां रिजल्ट दिसूं शकता आज हांव मागता तुमच्या कडेन तुमी सगळे तज्ञ आसात मेहनत घेयात आनी आमकां स्पोर्ट्सान आमकां गोंयान हिंदुस्तान आमचें नांव आसा आनी वयर सरपाक तेजे खातीर तुमी सगळे मेहनत घेतले अशें आशा व्यक्त करता कारण हांव जेन्ना स्पोर्ट्स मंत्री जालो म्हाका दोन हें आसलेले एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बेगीन करपाची आनी तश्योच ह्यो नॅशनल गेमी जावच्यो आनी तेजे खातीर आमी खूब प्रयत्न केलो पण हे कोविडा खातीर आमकां तितलो स्टेप घेवपाक मेळना अजुनूय हांव ती सोडची ना हांव 100% नॅशनल एक सांगता भायर चुकून हांव खंय मिस्टेक जालो बी आसली माफी मागता आमी आमच्या मनांत कांय ना म्हाका स्पोर्ट्सा बद्दल खूब आवड आहा आनी आमचे स्पोर्ट्सान जो मुखार सरतलो तेज्या बद्दलूय म्हाका खूब आवड आमी हें करत आयिल्ले आमी कोणाक इन्सल्ट करपाचें ना आनी तें करपाक हांव येवना आमी लोकांची मनां जिखपाक आयिल्ले आनी हांव खंय चुकता जाल्यार म्हाका सांगात ती चूक सुदारपाक जाता हांव तेजे भितर एकदम क्लियर आहा पण म्हाजो मनीस वयर सरपाक जाय गोंय वयर सरपाक जाय गोंयचो खंय तरी स्टार आमकां दिसपाक जाय आज तुवें जें हाडून दिलां हांव तुजें अभिनंदन करता तुमचें कारण गोंयान एक नांव मेळोवन दिलें तें आमी दिसूं शकना पूण तुमचे वयल्यान दुसरे भुरगे स्पोर्ट्स मुखार सरपाक जाय तांकांय नांव मेळपाक जाय हेज्या खातीर आमी सगळे मेळोन समज प्रयत्न करीत आनी आमकांय फाल्यां स्पोर्ट्स बरो दिसतलो हांव प्रभुदेसाय केन्ना डायरेक्ट म्हणटा तूं स्पोर्ट्स मॅन तयार कर तुकाय समजावं एसोसिएशनाक लाय कामां आनी मागात मागीर
या आम्ही केला हो आमचो रिपोर्ट हो आमचो रिझल्ट पैसे द्या आमचो चीफ मिनिस्टर सगळे आम्ही हर टाइम पैसेच मागतात सगळे तयार जावपाक जाय पण हे आमकां करपाक जाय न्ही एक सायडीन आमची मेहनतय करपाक जाय न्ही हे दोन्ही गोष्टी तुमच्या हांव करतलो प्रायज मनी आनी एसोसिएशनाचे पयशे आहा ते आमी 100% दितले हांवें सीएमाक सांगून क्लियर केल्या खाली हे कोविडा खातीर मातसो टायम लागलो थंय आमी कमी रावपाना आनी आतां परत हे सगळे जितले इमारती जाल्यो तेजो उपयोग जावपाक जाय नाल्यार बांदून दवरला बाबून ते मेंटेन जायना खाली सकाळी झाडू मारपाचें आनी वचपाचें तें क्लीन करून थंय खेळ जावपाक जाय खेळा भितरल्यान मनीस तयार जावपाक जाय स्पोर्ट्समॅन तयार जावपाक जाय आनी हेच्या खातीर सगळे स्पोर्ट्समॅन त्या बद्दल तुमी मेहनत घेतले आनी गोंयान एक टॉप स्पोर्ट्सान नंबर 1 आहा हे तुमी सगळे नॅशनल लेवलाचेर दाखयतले कारण तुमची सगळ्यांची इच्छा ही स्पोर्ट्स मुखार वचची आनी ते आमचे गोंय चड करून हांव तुका रिक्वेस्ट करता आमचो लेणी दी गामा की तुय फुडें सरचो हांगाय आमकां बॉक्सर दिसचे हांगाय आमकां फुटबॉल मॅन दिसचे सगळ्या खेळा भितर नंबर 1 गोंय आसतले अशें हांव आशा व्यक्त करता बाबू आजगांवकर मंत्री आसी ते डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसली पण म्हाज्या गोंयकाराचो म्हाज्या स्पोर्ट्समॅनाचो हांव एक नोकर आसतलो सेवक आसतलो तुमचें काम करपाक Deputy Chief Minister, sir, and Honorable Sports Minister and Tourism Minister, Executive Director, Sports Authority of Goa, Secretary General, Goa Olympic Association, Director, Coaching, Sports Authority of Goa, my dear colleagues, all of you. If हांव आयज तर हांगा आहा आनी तुमी म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टरान म्हाका फेलिसिटेट केला हांव टोकियो पावलो म्हूण वालोर फावो म्हजी बायलेक आनी म्हज्या चेडवाक way back हांव पळय सेक्रेटरी जनरल जाल्लो 1995 कोण नाहल्लो बॉक्सिंगाक हेल्प करपाक म्हजे बरोबर म्हजी फॅमिली बसताली आनी आमी टुर्नामेंट करताले आनी मागीर आमचे भुरगे जो फाट्टे आहलो आतां कोच तेन्नाय कोच आहलो उरलेले कोचेस बॉक्सर आहले आमी इले प्रॅक्टीस करून फुडें सरले हांवूय ह्यो रेफ्री जज जावन 1995 आमी पयलो ज्युनियर नॅशनल केली आणि ज्युनियर नॅशनल करता आसतना आमी एक सिल्वर मेडल आणि एक ब्रॉन्झ मेडल घेतली गोंयांत which was a very big achievement. Thereafter आमी खूप नॅशनल्स खूप झोनल आणि 4 इंटरनॅशनल केल्ल्यो गोंयांत 4 इंटरनॅशनल गोंया केल्ल्यो ज्यो आजून फक्त आसामान केल्या हांव तोच सिंपल लेनी जो हे कोचा बरोबर हांव प्रॅक्टीस करता बॉक्सरा बरोबर हांव भोंवता आनी वय हांव प्रभुदेसाय सांगता पळय त्या प्रमाणे हांव झगडटा बॉक्सिंगाक लागून पण प्रभुदेसायन he is as good as my friend, my mentor also. I will say my mentor also. I worked as Deputy Director Sports under him and we had very good understanding and we still have very good understanding.
You have disappointed a lot of people. Yes. By saying, I have grown in boxing. I am now, not now, last year I was surprisingly put in the IBA Referee and Judges Committee, which is a very, very big honor for Goa and for India. I am not only an evaluator but an observer, and I am a senior instructor of IBA. Okay, and I have officiated at 8 World Championships. At 8 World Championships, 6 of which as an evaluator and 2 as an observer. 2 as an observer. It was surprising. You know, there are just 6 evaluator observers for the Olympics. And I was very surprised that I was selected for the Olympics. Maka godfather na. Kenna tai godfather udar corona. But today I am standing before you all. I have achieved the ultimate, and I want all of your coaches, all of your colleagues to come together and create international champions. Create international champions not for Goa, for India, so that Goa will get the fame. You create an international champion, yes, you will become famous, your boxer will become famous. Let us not look at only creating champions at Goa level. I sir, amcha boxingan. It is a proud thing that we have 3 IBA coaches, 2 coaches were in the elite men and women camp, which is a very big thing for us. Very, very big thing for us. 3 coaches, IBA 2-star coaches ha. Amchan easily, very easily, if government supports us, we can create international champions. Now, we are extending to the south. We are opening 4 centers in the south, and Prabhu Desai, as the SAG-ED, is supporting us. I request Bruno, Director Coaching, to appoint coaches, and whoever uses influence not to take that into consideration, otherwise boxing or any sport will never come out. If we listen to influence and change the posting, no sir. Cannot जाऊंचे ना. गोंयान इतले coaches ha, बस without influence, without partiality, let us move forward, let us create champions for Goa. I am most willing. I do not want any salary. I do not want any salary. I do not want anything. I am most willing to help SAG, to help the government at any time to bring up sports in Goa. And anytime you want my services, I am always there to give it to you. Thank you, sir.